ॲडमिनिस्ट्रेशन. सभापती महोदय, सरकाराकडल्यान अनुदान घेवपी सरकारी महामंडळां आणि स्वायत्त संस्था स्वयंपूर्ण सेल्फ सफिशियंट जावपा खातीर एक मुखेल पावल म्हणून हांव कांय सुदारणा करता, जश्यो आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन मॅनेजरियल स्टाफ, रियल टायम ग्रँट युटिलायझेशन मॉनिटरिंग मेकॅनिझम, इन्क्रीजिंग द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज एक्सेट्रा. हाका लागून महामंडळाचो मूळ उद्देशा कडेन कसलीच तडजोड करिनासतना खर्चाचेर आळबंद हाडप सरकाराक मजत जातली. तशें पळोवपाक गेल्यार एक व्हड आव्हान म्हणून 2023-24 ह्या वर्सा सावन मिशन पद्दतीन राबयतले. आमी बाणावली आशिल्ली ब्रॅकिश वॉटर डेव्हलपमेंट संस्था बंद करपाचें काम हातांत घेतलां. सरकार आपल्या सगळ्या महामंडळाच्या कामकाज बारीकसाणीन पळयता. म्हाका खात्री आसा की ही महामंडळां आपली कार्यक्षमता वाडोवन प्रॉफिटेबल जावपाचो प्रयत्न करतली. आधुनीक तंत्रज्ञान आणि संसाधनां हाचो वापर करून प्रशासन गतिमान करपाची मोख दवरून आमी ह्या वर्सा चीफ मिनिस्टर डॅशबोर्ड कार्यान्वित करपाचो थारायला. ह्या प्रणालींतल्यान म्हाका पुराय प्रशासनाचो एकत्रीत नियाळ घेवप शक्य जातलें. सभापती महाशय, आमच्यो गोंयकार महिला आणि स्वयंसहाय्यक गटाक उत्पन्नाचो स्त्रोत उपलब्ध करून आणि तांकां स्वावलंबी करपाक हांव मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना जाहीर करता. सरकारी खाती आणि आस्थापनांनी चलपी कॅन्टिनां ही योजने खाला चलोवपाक दिवपाचें प्रायोजन आसा. सभापती महोदय, गुड गव्हर्नन्स आणि सिटीजन फ्रेंडली गव्हर्नन्स लोकां मेरेन पावपाक म्हज्या सरकाराचो प्राधान्यक्रम आसा. हाकाच धरून मुख्यमंत्री 24/7 हेल्पलायन स्थापन करूंक सोदता, जेका लागून वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी सेवांची माहिती पुरवणी करतली. लोक आपली कागाळी आनी तक्रारी नोंद करतले. राज्यभरांतलो भ्रश्टाचार आनी गैरवेव्हाराचो नियाळ घेवपाक मदत जातली. सभापती महाशय, गोवा रायट ऑफ सिटीजन टू टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्व्हिसीस ॲक्ट ह्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर खर कारवाय करपाची ह्या निमित्तांत हांव जनतेक गवाय दिता. एक ऑनलायन पोर्टला मार्फत ह्या गजालींचो नियाळ घेवपाचेंय काम जातलें. Speaker sir, I propose to revamp the current medical reimbursement scheme to help the government employees facing the health problem.